सांतिनेचो टॉक वाठारांतलो रस्तो गाडयांं खातीर साक्षात मरणाचो सापळो जावन रावला। स्मार्ट सिटीन रस्ते दुरुस्तीच्या कामांक आळस काडिल्ल्यान ही रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। रस्त्यार व्हडली फोंडकुलां जीव घेवपाक तयार रावल्यात आनी फकत दाखोवपाक कंत्राटदारान वयल्या वयर फोंडकुलां भरपाचें काम सुरू केलां। पळयात। सांतिनेज PWD सिवेज विभागा मुखार खाडी वयर साको बांदपाचें आनी सिवेजीची पायपां घालपाचें काम स्मार्ट सिटी वरवीं हातांत घेतिल्लें। कामां काबार जालीं पूण रस्तो सारको करचो उरिल्लो। पूण तो रस्तो तसोच सोडून दिल्ल्यान पावसांत सबंद रस्त्यार चिखल जाला आनी व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडल्यात। गाडयांक सर्कसी करच्यो पडटात। पावसान कळाव केल्ल्यान महानगरपालिके कडेन वेळ आसलो, पूण सुस्त पालिकेन कांयच काना मनार घेवंक नाशिल्ल्यान पणजेकारांक स्मार्ट सिटीच्या चिखलकाल्याक तोंड दिवचें पडटा। Potholes everywhere and they are doing some kind of a temporary patchwork which will not even retain. Few weeks ago when it was nice, bright and sunny, and I had warned people that if this road is not patched up in time, this whole road is going to be a mess. And you can see the condition after few days of rain. This is pathetic for the people to drive and ride on, and totally unsafe. And the mixture that they are putting over there, it's not even cement. It is like cement mixed with stones, and they are just doing a temporary, just filling up the potholes, which is still unsafe and still loose for the people to move on. God help us, because I can't see one operator here, I can't see any supervisor here right now when the work is going on. आंगार येता तेन्ना जाग येता अशी गत पालिकेची जाल्या। कंत्राटदारान आतां पावसान फोंडकुलां भरपाक सुरू केल्या। खडी आनी शिमिटाचो पावडर ह्या कामात वापरला, पूण तो कितले दीस टिकतलो हाची कांयच म्हायती कंत्राटदारांक खबर ना। ह्या विशयाचेर समाज वावुरपी सेसिल रॉड्रिगेजान कंत्राटदार आनी अधिकाऱ्यांक जाप विचारली। आयकात तांचे रजा। अभी जो मटेरियल आप डाल रहे हो वो कौन सा मटेरियल है? GSB कड़ी है। कौन सा कड़ी है? कड़ी उसमें 40 mm, 10 mm, 20 mm सब मिक्स रहता है। पाउडर बोल रहे हैं? वो सिर्फ पाउडर है? नहीं, वो भी मिक्स रहता है। कैसे मिक्स? अभी सब जो पानी में डाल रहे हैं सब गीला हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, वो अभी सेफ नहीं है लोगों के लिए। क्या JCB में डाल के बकेट माराना, अभी एक बार ये लेवल होएगा फिर और एक बार वो डालना पड़ता है, एक बार में वो रुकता नहीं। अभी उसको सोलिंग कल पत्थर वहाँ रखा हुआ है। हाँ? वो एक डालने का है। क्या डायरेक्ट उसमें वो डायरेक्टली सॉफ्ट है सर, ये कैसा गट हो जाएगा उधर? अभी नहीं, अभी तो नीचे गट जमीन में पत्थर डाला तो डायरेक्ट रुकता नहीं, उसके लिए ये लेवल की अभी इसको ऊपर वो बिठाता है। तर आमी आसात सांतिनेज वाठारात ऑपोजीट PWD सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट। हांगासर स्मार्ट सिटीन ब्रँड न्यू पूल बांदला, कलवट बांदला, पूण हे ब्रँड न्यू कलवटाचे ऑपोजीट पळयात तुमी कोण जाला ते। सायड इफेक्ट ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क। पावसा पयलीं एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसली, खूब टायम आसलो, मॉन्सून पासून बरो तेंपा खातीर डिले जाल्लो, हो रस्तो सामको हॉटमिक्स करून जाग्यार घालपा खातीर। पूण म्हणटा ती मेस कॉर्डिनेशन ना, प्लॅनिंग ना, कांयच ना। ताका लागून पळयात कशें पणजेकारांक हांगासर ह्या कोणांतल्यान वाट काडची पडटा ती। अशें हाल, अक्षरशः हालत म्हणटा ती पणजेकाराची जावन उरल्या। दाखोवपा खातीर आतां नकळो कितें घालता तें कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा खडी, तो म्हणटा कसलें कॅमिकल कितें तें नांवा खातीर आतां ह्या चिखलान तो खडी घालून थंयसर तो पॅच वर्क मारपाक स्टार्ट केला। आतां हो आनी खंयची तरी घोव काय कितें कसलें अनप्लॅनिंग आतां ह्या स्मार्ट सिटीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान हातान घेतल्या। तुमी पळोवपाक शकता ती खडी पळयल्यार ती खडी कशी दिसता, ती कॉन्क्रीट मिक्स म्हणटा, पूण ते कितके मेरेन टिकतले? पयल्या पावसाक व्हांवोन वयतल्या काय ना, हेका आमी कॉन्ट्रॅक्टराक जाप विचारलो, तेव्हा पासून अवॉयड करपाक लागलो उलोवपाक मिडिया कडेन, आनी ताका म्हणालें हेका काय नॉलेज ना, आमी 3-4 पॅच मारतले आनी मागीर सोडून दितले, मागीर नॉर्मलायज जातले म्हणून। तर ही आसा जावन आसा स्मार्ट सिटीची नॉट सो स्मार्ट गत। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार।